फादर, तुमची काल्स खाली आसा आनी म्हज्या काल्सींत हांवें सदांच घाल आसा आनी म्हाका संतोश आसा. तुमच्या लागीं कोणाक कश्ट सनांत हात वयर घाला. आमी सारकी विसवण केल्यार आमकां कश्ट नात की. देव सैतानाक म्हणटा, आळे तूं कितेंय परिक्षा कर पूण ताचो जीव मात्र काडी नाका. ताचे महिमे खातीर तो आमकां थोडे पटी कश्ट सोसूंक सोडटा. जर कश्ट आसा तर तूं सोंसणीकायेन राव. दंबाराटा करिनाका. सगळ्यांक दाखोवन दिनाका म्हजे लागीं कश्ट आसात म्हणून. अशें अनेक याजका लागीं उलोवन आसतना तो म्हणालो, थोड्या दिसां आदीं कुटुंबाचो एक सांदो आस्पत्रेंत एडमीट जाल्ल्या वेळार ताजी बेड करूंक गेलो खंय. आनी बेड करून आस्पत्रेच्या कुडांत हांव भायर येताना आनी एका कुडांत एक स्त्री एडमीट जाली, ती क्रिस्तांव स्त्री. आनी हो याजक तिची बेड करूंक गेलो आनी भितर येता आसतना त्या स्त्रियाच्या तोंडार आसलो संतोश आनी तिचें तोंड पडचळटालें खंय. अशें उलयत आसतना ती स्त्री म्हणाली, फादर, म्हाका ब्रेनांत रापचर जालां, कठीण दूख आसा. आनी हें आयकून याजकाक अजाप जालें आनी वो याजक विचारी, बाये तुका बेजार भोगना गे. आनी ती स्त्री म्हणाली खंय, फादर, तुमची काल्स खाली आसा आनी म्हज्या काल्सींत हांवें सदांच घाल आसा आनी म्हाका संतोश आसा. फादर, तुमची काल्स खाली आसा आनी म्हज्या काल्सींत हे हांव सदांच घालन आसा, म्हाका संतोश आसा. बाळकाची जोते बोमोगाळ भावानो आनी भयणीनो, तुमचे लागीं कोणाक कश्ट सनांत हात वयर घाला. तुमच्या लागीं कोणाक कश्ट सनांत हात वयर घाला. आम्हा सोमेस्तांक कश्ट आसात. एक ना एक रितीचे कश्ट आमी अनुभव केला, अनुभव करीत आसांव आनी मुखारी अनुभव करूंक आसतलें आमकां कळीत ना. थोडी आमी कश्ट येताना कंगल जाता, बेजाराय भोगता आनी आमकां भें दिसता. आनी थोडी आमी आमचे जीव आखेर करून मुखार सरता असले घडीत आमकां कळीत आसात, आमी वाचलां. आनी थोडी आमी कश्ट आयले म्हणटना देवाक शिराप घालता, कित्याक सोम्या म्हाका हे कश्ट, कित्याक हांवें कश्ट सोंसीचे, आळे तो पळय संतोशान आसा. आनी देवाक आमी शिराप घालता. तर कश्ट देवातावन येतात गी. कश्ट आमकां देव दिता गी. आमी सूख विंचोवन केल्ल्या वरवीं थोडे कश्ट आमीच आमचेर हाडून येता. आमी सूख विंचोवन केल्ल्या वरवीं थोडे फावटी आमी आमचेरच आमी कश्ट हाडून येता. थोडी आमी चिंतूंक पुरो, तर आमी सारकी विंचोवन केल्यार आमकां कश्ट नात गी. आमी सारकी विंचोवन केल्यार आमकां कश्ट नात गी. आसात भावा आनी भयणी, कश्ट आसात. सारकी विंचोवन केल्यार म्हाका कश्ट आसात. आनी जोबाच्या बुकांत आमी वाचता, देव सैतानाक म्हणटा, आळे तूं कितेंय परिक्षा कर पूण ताचो जीव मात्र काडी नाका. आळे तूं कितेंय परिक्षा कर पूण ताचो जीव मात्र काडी नाका. आमी सारकी विंचोवन केल्यार आमकां कश्ट आसा. जोब एक नितीवंत मनीस, विश्वासी मनीस जाल्यार ताणें कश्ट सोंसले. देव थोडे पटी आमकां कश्ट सोसूंक सोडटा. गॉड अलाउज अस टू सफर फॉर हिज ग्रेटर ग्लोरी. ताचे महिमे खातीर तो आमकां थोडे पटी कश्ट सोसूंक सोडटा. आनी सांत पाऊल कोरिंथांत बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 1:8 अशें म्हणटा, देव आमचे थांकी व्हरते कश्ट आमकां सोसूंक दिना. देव आमचे थांकी व्हरते कश्ट आमकां सोसूंक दिना. आनी सांत पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5:10 अशें म्हणटा,
क्रिस्ता ते ससनाच्या मोहिमेक आपोवन दिल्लो देव कृपेचो दातार थोडो काळ आमी कश्ट सोंसले उपरांत आमकां समाधान दितलो. मोगाळ भावा आनी भयणी, आमचे कश्ट शाश्वत न्हय, ते तात्कालिक आज आसात फाल्यां नात. पूण आमी कश्ट थोडे सोंसीचे आनी ते गरजेचे आमच्या साल्वासावा खातीर आमी कश्ट सोंसूंक आसा. सोम्यान आमच्या मोगा खातीर आमच्या साल्वासावा खातीर ताणें कश्ट सोंसले आनी उपरांत आमकां लाभलो संतोश आनी सर्गींचें भाग. आनी सांपावलो आयच्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, जर कश्ट आसा तर तूं सोंसणीकायेन राव, दंबाराटा करिनाका, सगळ्यांक दाखोवन दिनाका म्हजे लागीं कश्ट आसात म्हणून. सोंसणीकायेन राव, सोंसू. देव तुका बोड आनी सकत दिता. आनी विलापाचे ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4 अशें बरयता, जर तुका कश्ट येता तर तें तूं स्विकार कर आनी कश्टांत तूं सोंसणीक राव. तिरासन आसूं दी, तूं थीर राव. खंयच्यात हांवें थीर रावूंक जाय, म्हज्या भावार्थांत हांवें थीर रावूंक जाय. भावार्थांत तूं धंडळ नाका, थीर राव तूं. आनी इसाया प्रवादी अध्याय 43 वळ 1 अशें म्हणटा, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार तुजे संगती हांव आसतलों, त्यो तुका बुडोवच्यो नात. तूं उज्यांत सरशी जाल्यार हांव तुजे सांगात आसतलों, तूं लासोन वेसोनाय. देव आमकां बसवणी दिता, हांव तुजे संगती आसतलों. देखून तुज्या भावार्थांत तूं थीर राव. आमचे कश्ट शाश्वत न्हय, देव आमकां समाधान दितलो आनी तुजे थंय बरवसो आसूं दी. जेन्ना हांव म्हज्या साल्वासावा खातीर कश्ट जाता म्हणली भोगाप म्हाका येता तर खंडीसान उपरांत म्हाका संतोश लाभतलो. पापा जुआंपा दुसऱ्यान साल्विफीची दोलोरीस म्हणलें एक दस्तवेज बरयलें. आनी तातूंत तूं आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी संतोश पावचे कशें म्हणून एक गुंडाळेची शिकोवन ताणें दिली. तो अशें बरयता, खंयच्याच धर्मांत तांचो देव कश्टोंक ना, आत्मनाचे मोरान तो मेलो ना, पूण आमचो सोमी आमच्या मोगा पासत खुर्सार कश्टला. ताच्या गायंतान आमी सर्व गूण जाल्या, सत्तांच्या चड तो कश्टला आनी ताचे तितले कश्ट आमी केन्नाच कश्ट ना. देखून तो मुंदवारून सांगता, आमचे कश्ट आमी फुडकरीचे, कित्याक आमच्या कश्टवांदारी दुसऱ्याक बरेंपण लाभता. देखून तुमचे कश्ट तुमी विबाडचे न्हय. तुमचे कश्ट आसात ते अनेकल्याच्या इराद्या पासून भेटोवन दिया, अनेकल्याक बरें जातलें आनी त्या दाळा तुमच्या कश्टांक अर्थ मेळटा. मोगाळ भावा आनी भयणी, आमकां कश्ट आयल्यार आमी गंग जावचें नाका, भियोवचें नाका. पळया तें पिसोळें, तें पिसोळें जावचे पयलें तें कश्ट जाता आनी ताका तें कश्ट गरजेचें. पळया ती आवय प्रसूत जातना ती कश्ट जाता आनी तें कश्ट गरजेचें, कित्याक नंतर नवो जल्म संवसाराक येना. पळय उपरांत आसा संतोश, उपरांत आमकां लाभता संतोश. जर देव आमचे मुखार प्रत्यक्ष जावन तुका कितें जाय म्हूण विचारत जाल्यार आमी कितें विचारता? देवा म्हाका कश्ट नाका, म्हाका सुटका दी म्हणटा हांव गी. आज आमी हर एकली सांगूंक जाय, म्हाका बळ आनी घटाय दी देवा. न्हय म्हजी खुशी जावं, तुजी खुशी जावं. सोम्यान सांगलें, ही काल्स म्हजे हांव पयस कर. न्हय म्हजी खुशी जावन बगार तुजी खुशी जावं. खुर्साच्या सांजुआंक देवान विचारलेल्या वेळार तुका कितें जाय म्हूण विचारलेल्या वेळार तो म्हणटा खंय, म्हाका कश्ट दी देवा, कित्याक त्या तुवें दिवच्या कश्टांत म्हाका संतोश मेळटा. तूं म्हजे खातीर कश्टलय, हांव तुजे खातीर कश्टांता आनी खंडी जावन तें म्हाका संतोश दिता म्हणली खात्री म्हाका आसा. तर मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी खंयच्या वाटेन सोमकोंक जाय? ते दुसरे 6 वाट धन फाटीं गेले म्हणटाना आमी खंयची वाट धरूंक जाय? देव दाखयता त्या वाटेन आमी सोमकोंक जाय. आमकां कश्ट आयले म्हणटना आमी ताजें आयकून हाजें आयकून वो थंय वच म्हणटा, वो हांगा वच म्हणटा, तो सुटका दिता म्हणटा आमी पिदीसपणां बली जावचें नाका आनी देवाक शिराप घालचें नाका. आमचे कश्ट शाश्वत न्हय,
ते तात्कालिक आज आसात फाल्यांत देखून आमी देवा कशीं या आनी देव आमकां वाट दाखयता. जर आमी सारकी विंसून केल्या आनी आम कश्ट नासा देवा थंय आमी फाटीं वचोंक जाय आनी देव आमकां वाट दाखयतलो, आमकां समाधान आनी संतोश खंडीत जावन दितलो. दुसरें जावन आमकां कश्ट आसा तर आमच्या कश्टांत इल्लो आमी मोग घालया. थोड्या लागीं विचारल्या बरो कशी आसा म्हळ्यार पुरो दोळ्यांत हांव जर वाडलीच मागीर सांगचें जालें आमकां कळ्ळी जालें. आमच्या कश्टांत इल्लो मोग आमी घालया. संतोशान आसया, गुम्म म्हूण आसचें न्ही. म्हाका कश्ट आसात म्हाका कश्ट आसात म्हणून हेरान दाखोवचें न्ही. संतोशान आसया. जर आमी मोग घालता तर खंडीत जावन आमचे कश्ट हाळू जातात. जर आमी संतोशान आसा तर आमचे कश्टांत इल्ले आमी पयस रावता. तर मोगाळ भावा आनी भयणी तसोच आमी परत आमच्या काळजांत वस्ती करूं येता आसतना आमी सोम्या लागीं मागया, सोम्या म्हजे कश्ट फूट करूंक म्हाका बळ आनी सकत दी आनी तुवें दाखोवच्या त्या वाटेन सोमकूंक म्हाका कृपेन भर म्हणून त्या येवकारिस्तंतल्या सोम्या ते आमी मागया. आमेन.